नमस्कार आणि येवकार सगळ्यांक. आमी पळयता की गोंयांत जी कोंकणी फिल्मां आतां जाता ताजो दर्जो आमी पळयता की वर्सान वर्स कशा तरेन तो वाडत आसा. कितलींशीं कोंकणी फिल्मां आमी गोंयान आतां तयार जाताना पयला आमी पळयलें की इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया जेन्ना गोंयांत आयले ताज्या मागीर जो फिल्म कल्चर आसा तो गोंयान खुबूच वाडलो. खुबशे जे एन्थुजियास्ट आशिल्ले, कोणाक फिल्मां करपाची आशिल्ली, ते खूब जाण फुडें आयले. डायरेक्टर्स म्हणून आमचे गोंयचे कितलेशे भुरगे व्हडल्या व्हडल्या मळार सुद्दां पावले आनी आयज अशेंच एक नवें फिल्म आमच्या गोंयकारां मुखार येता, तें म्हणटा तें उमेश. आनी जेन्ना आमी उमेश ह्या फिल्मा बद्दल उलयता तेन्ना ह्या फिल्माचे सगळे कास्ट आनी क्रू आयज आमचे वांगडा आसा. आमी सगळ्यां कडेन तांचे कडेन गजाली करतले ह्या फिल्मा बद्दल आनी मागीर आमी पळयतले की कशा तरेन तांच्यांनी ह्या फिल्मान तांचो वांटो घेतला, तांच्यांनी कशा तरेन हे फिल्म आसा ते तुमच्या मुखार हाडपाक तांच्यांनी कसले त्रास घेतल्यात जावं तांची सगळी क्रिएटिविटी ताज्या बद्दल आमी उलयतले. सो जेन्ना आमी हो इंटरव्यू चालू करता सो सगळ्यान म्हत्वाचो मनीस आसता तो फिल्माचो डायरेक्टर. कारण डायरेक्टराचें एक व्हडलें मोठें वजें आसता की जे फिल्म लोकां मुखार येता ते कशा तरेन सादर करचे, जे कास्ट आसात तांकां कशें ट्रेन करचे त्या पर्टिक्युलर फिल्मा खातीर. सो ह्या फिल्माचे डायरेक्टर जावन आसा बाब वर्धन कामत. तांकां म्हाका दिसता वेगळ्या इंट्रोडक्शनाची गरज ना, तांकां तुमी सोशल मिडियाचेर सदांच पळयता आसतले. सो बाब वर्धन, आमी जेन्ना उमेश फिल्मा बद्दल उलयता आमी पळयलां की तुमी पयलीं जायतीं शॉर्ट फिल्मां डायरेक्ट केल्या एज अ डायरेक्टर आनी फस्टूच हे फिचर फिल्म तुमचें डेब्यू तुमचें. सो उमेश हेच फिल्म कित्याक आनी हीच स्टोरी कित्याक तुमकां दिसलें की आपूण जेन्ना डेब्यू करता तेन्ना ह्या अशा स्टोरीचेर आपूण हात घालचो आनी ती फुडें व्हरची म्हणून? एक कठीण कितें तरी प्लॉट घेवच्या पेक्षा आपूण जाचेर कन्विन्स आसा किंवा जी स्टोरी म्हज्या गांवांतल्यान जी इमर्ज जाली किंवा जो स्पार्क म्हाका मेळ्ळो आनी ताजे वयल्यानूच कॉन्फिडन्स मेळ्ळो की ह्या स्टोरी बद्दल हांव सगळें म्हाका खबर आसा, ताजो पास्ट खबर आसा, ताजो फ्युचर खबर आसा त्या पर्टिक्युलर कॅरेक्टराचो. आनी जेन्ना इतलो कॉन्फिडन्स मेळटा एका स्क्रिप्टीचेर तेन्ना तो तातूंत हात घालपाक चड कॉन्फिडन्स मेळटा रादर दॅन हॅवींग न्यू सब्जेक्ट जाचेर खूब काम करचें. ऑफकोर्स ह्या स्क्रिप्टीचेरूय तितलेंच काम जालां पूण जाची बेज म्हजे कडेन घट्ट आशिल्ली. सो असो विशयूच फुडें व्हरपाक लागून हांव फुडें सरलो. आनी खूब वर्सां जालीं, म्हणजे 5-6 वर्सां जालीं हो विशय घोळटालोच तकलेन की केन्ना नाल्यार केन्ना हें फिल्म करूंकूच जाय. सो ताका लागून खंय तरी भितरल्यान दिसतालें की हें जर करना जाल्यार कितें तरी चुकता, कितें तरी मिसींग आसा. आनी तें कंप्लीट करपाक लागून आमी सगळे जाण फुडें सरले. हे फिल्म बरयलाय तुवेंच दिसता न्ही काय? इनिशियल स्टोरी हांवें बरयल्ली पूण ताजेर मागीर खूब काम जालें. ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन्स जालीं. श्याम आशिल्लो, संग्राम आशिल्लो, गौरव म्हणजे जो आमचो सिनेमॅटोग्राफर आनी एडिटर, हे आमी चौग जाण एकी कडेन बसून मागीर ते इलॅबोरेट ताजेर डिस्कशन्स जालें. सो ताज्या फुडें एक म्हत्वाचे मनीस म्हणटा तेन्ना खंयचें फिल्म जातलें जाल्यार खर्चो लागता. सो प्रोड्युसर आसा फिल्माचे आमच्या वांगडा बाब गुरुनाथ सर. तुमकां कित्याक दिसलें की ह्याच स्टोरीन आपूण आपलो जो डेब्यू आसा एज अ प्रोड्युसरूय म्हणून तुमचो डेब्यू एक फिचर फिल्माक, सो तुमकां कित्याक दिसलें की हीच स्टोरी आसा जी आपूण प्रोड्यूस करपाक शकता आनी तें लोकां मुखार आपूण मांडपाक शकता, अशें कित्याक दिसलें तुमकां? ती एक स्टोरी जेन्ना श्याम आनी संग्राम म्हाजे कडेन घेवन आयलो किंवा वर्धन आमी जेन्ना डिस्कस केली, ती स्टोरी एक कॉमन मॅनाची आसा जे सगळे गोंयकारांक ती आसा किंवा यंग जनरेशन जे आसा तेंच्या खातीर ती रिलेट जातली. आनी इट्स लिटल बीट म्हाका अशें दिसलें जेन्ना स्क्रिप्ट म्हाजे कडेन आयली तेन्ना ती म्हाकाय रिलेट जाता एज अ म्हणटकूच हांवें म्हटलें की यस. आनी म्हाजो एक पयली एक ध्येय आशिल्लो की कोंकणी खातीर कितें करचें. आनी हांवें तशें अनावन्सूय केलें म्हज्या चल्याच्या पयल्या बर्थडे दिसा की हांव आनी एक म्हाजो एक नितेश फ्रेंड आशिल्लो, आमी दोगूय मेळून करपाचें आशिल्लें तें एक्चुली कितें तरी. पण तेज्या कांय कारणान तो मातसो लेट पावलो आनी श्याम आनी वर्धन म्हाज्या कडेन आयले की अशें अशें म्हळ्यार स्क्रिप्ट आसा, तूं कितें करूं शकता. सो स्क्रिप्ट म्हाका आवडलेली, फक्त आमचो बजेटा खातीर मातसो कन्विन्शन जावं ना. सो इट्स टेक अ डिले अनदर 6 months. जेन्ना श्याम मागीर वर्धन आनी संग्राम आयले सो कम्पॅक्ट बजेट घेवन. सो वी टेकन अ डिसिजन टू गो हेड. कारण म्हाका तें कोंकणी खातीर कितें तरी करचें आशिल्लें. म्हाजी भाशा म्हाज्या भाशे खातीर कितें तरी करपाक जाय, सोसायटी खातीर कितें करपाक, एक सोसायटीक वेगळी मॅसेज दिवपाक जाय. आनी आय एम ऑलवेज इन टेकींग रिस्क ऑन ऑलवेज न्यू बिजनस. सो आनी आमी आमचो चौगांचो ट्युनिंग असो जालो की मागीर सगळें आमचें स्मूथ जायत गेलें सगळे एक्टिविटीज. पयलीं थोडे एक मातसो प्रॉब्लम जालो आमच्या चौगांच्या भितर, नॉट फॉर द फायनान्शियल सेटींग जायना आशिल्लें कारण सगळेंच आमी न्यू आशिल्ले बिजनस किंवा तो एक वेगळो बिजनस म्हणटकीर
आफ्टर दॅट आफ्टर 1 month later on it's completely different mode we can commit. कितले म्हयने लागले तुमकां कंप्लीट आय करपाक? थिंक आमी एंड ऑफ ऑक्टोबर आमची फायनल मीट जाली, म्हणजे आमी करपाचें काय ना तें. फ्रॉम ऑक्टोबर आमची मिटींग जाताली सगळ्यो, आनी वी स्टार्टेड December 4th, आनी 19 दिसाचो आमचो शूट आशिल्लो पयलो, आनी मागीर जो थोडो पॅचअप उरलो तो आनी 3 दिसाचो, अशें म्हणून टोटल 22 days आमचें शूट आशिल्लें. फूल 12 hour किंवा 24 hours म्हटल्यार जाता फूल शूट तो. मागीर आमचे बाकीचे आफ्टर द शूट अजुनूय आमचे फायनल आतां ते प्रोडक्ट येवन वी आर कमिंग ऑन रिलीज ऑन 11th फॉर द पब्लीक फायनल हे करून. ओके, सो आनी एक म्हत्वाचे अशे मनीस म्हणल्यार जॉन सर. जॉन सराक आमी पळयता की चडशे तुमी कॉमेडी रोल्स आसता. आतां जॉन डिसिल्वा म्हणलें की लोकांक तकलेन एक आसता की कॉमेडी रोल आसतलो किंवा हांसपाचो, पूण ह्या फिल्मान तुमचो एक मातसो सिरियस असो रोल आसा. सो त्या रोलान जेलप करपाक कितको हे त्रास जालो, जावं जे पब्लीक ह्या एक्सपेक्टेशनान येतले की जॉन सर म्हणल्यार कॉमेडी आमकां पळोवपाक मेळटली, सो तांकां कशा तरेन कन्विन्स करपाक तुमी तयारी केली? एक्चुअली शुटिंगा टायमार न्हू वर्धन बाब हेल्प करतालो. जेन्ना एक 2-3 सीन आसलोले इमोशनल आनी सिरियस ते सारके, तो एक्सप्लेन करतालो. आनी हांवें पळय केलें हांवें फिल्मां न्हू, ते फिल्मा कडच्यान हें फिल्म एक डिफरंटूच, कॅरेक्टरूय मुगे डिफरंटूच. सो आतां हांव नको लोक कितको घेता तो, पूण हांव हॅप्पी कित्याक एटलिस्ट हांवें एक डिफरंट फिल्म केलो म्हूण. कित्याक अमिताभ बच्चनान देखून केलो हा माय आझाद हूं. सो आमगेली पळय सगळीं मसाला फिल्मां जावपा जायनाय. सो हें एक डिफरंट फिल्म जें आयज पासून केलें, जेन्ना कितें आसता कॉमेडी आसता आनी हें आसता, पूण हितून सिरियसनेस तूं सांगते भाशेन चड आहा. आनी आमी हे फिल्मान न्हू रिमोट एक गोंय दाखयलां आनी सगळे आमी मेळोन हें करताले. कित्याक म्हूण तूं हें जालें तो एक्सप्लेन करतालो, दुसरोय आसतालो तो सांगतालो ना तें एक्चुली मरे अशें. सो तें आमकां कळटालें. सो ऑफकोर्स हेर केल्या त्या फिल्मा मदें हो एक डिफरंटू कॅरेक्टर. रिमोट गोंय हय सिरियस जरी म्हटलं न्ही, आणि जॉन सरान आतां पर्यंत केल्ली जी कॉमेडी जी आसा आनी ह्या फिल्मांतली जी कॉमेडी आसा दीस इज टोटली डिफरंट. हातूंय बी ह्युमर आसा, पूण हातून सिच्युएशनल ह्युमर आसा. थ्रू डायलॉग्स नासत, बट वॉट यू सी ट्रेजेडी कॅन ऑल्सो बिकम अ कॉमेडी समटायम्स. बरें आसा. सो जेन्ना आमी रिमोट गोंय म्हणटा जंय लोक पावनात युजली, सो व्हडलो एक म्हाका दिसता भाग तुमचोय आसा एसोसिएट प्रोड्युसर म्हणून सर शांताराम. सो तुमी कशें मॅनेज केलें? तुमचोय फर्स्ट टायम आसतलो, सो एसोसिएट प्रोड्युसर म्हणून एक एक्चुली व्हडली रिस्पॉन्सिबिलिटी आसता. मेन ब्रीज आसता तुमी प्रोड्युसर आनी सगळ्यांच्या मदीं, सो ते कशें कितें मॅनेज केलें? तशें पळोवपाक गेल्यार वर्धनान जेन्ना 2019 स्क्रिप्ट बरयल्ली तेन्नाच्यानूच हांव संग्राम आनी वर्धन आमी बरोबर आसा. म्हणजे ती मदीं मदीं आमी डेवलप करत वताले आनी प्रोड्युसरूय पळयताले वेगवेगळे. तो कांय ना कारणां करून ते जायनाशिल्लें, म्हणजे प्रत्येकाचे कितें तरी वेगवेगळी कारणां आशिल्लीं. आनी लास्ट आमकां गुरू सरान हात दिलो आनी जेन्ना आमी ठरयलें तेन्नाच्यान परत आमी ती जी स्क्रिप्ट आसा परत आमी सीन वायज परत आमचो DOP गौरव गोखले आतां ताणें सांगलें ताजेवर बसून आमी परत ती काही सीन्स डेवलप केले आनी एक फायनल स्क्रिप्ट जाल्या नंतर मागीर ताजे लोकेशन्स हंट करप, रेकी करप, ताजे मागीर कास्टिंग म्हणजे कोण सुटेबल आसा तांचे ऑडिशन्स घेवप आनी मागीर एक्चुअल प्रोडक्शन जे आमी पयलो शेड्यूल 19 दिसाचो आशिल्लो आनी मागीर थोडो आशिल्लो. सो ह्या म्हणजे एंटायर तो प्रोसेस टील टुडे हे सगळे हातून वी आर टुगेदर, म्हणजे आमी 4 जाणांनी मिळून ते हे केलां. सो असोसिएट प्रोड्युसर म्हणजे जरी ताका डेजिग्नेशन असोसिएट प्रोड्युसर जरी असलें तरी इट इज अ टोटल रायट फ्रॉम A to Z आय वॉज विथ देम. सो सगळंच ताजें म्हणजे जशें स्टोरी जाली, शूटिंग जालें, ताच्या नंतर जे पोस्ट प्रोडक्शन, एडिटींग हे सगळ्या हातून आमी बरोबरूच काम करताले सगळे. आनी त्या खातीर एक्सपिरियन्स म्हणजे खूपच मजा आयली. म्हणजे इट वॉज फन, म्हणजे शूटिंग करतानाय मजा आयली आनी सगळी बेस्ट टिमूय सगळी बरी आशिल्ली आनी अजुनूय ती वी आर स्टील एन्जॉयींग दॅट प्रोसेस. म्हणजे आत्तां 11 तारखेक तो रिलीज जाता. सो तो पर्यंत सगळी जो प्रोसेस आसा वी आर ऑल एन्जॉयींग इट. ओके. माधुरीबाई, तुमी पयलीं खुबशे रोल्स केल्यात, सिरियस रोल्स केल्यात जावं कशें, सो ह्या फिल्मा खातीर तुमी स्वता कशें तयार केले? वर्धन डायरेक्ट करतालो, सो कशा तरेन तुमी एफर्ट्स घातल्या ह्या रोलान जेलप जावपाक? जेन्ना म्हाका कळ्ळें की हे उमेश हे फिल्म जाता, एक आमी पायलट शूट केल्लो पयलीं
म्हणजे वर्धनान आणि तातूंत एक ताणें सांगलें की म्हणजे होल स्टोरी किंवा त्यो सगळ्यो गजाली एक्सप्लेन करूंक ना बट असो एक पायलट शूट आनी अशें एक कॅरेक्टर तिणें एक्सप्लेन केल्लो की असो तुवें करपाक जाय म्हणून. सो तो पायलट सिनान एक वेगळो कॅरेक्टर म्हाका दिल्लो आनी तो जाल्या उपरांत ताका परत परत विचारतालें केन्ना एक्चुअल शूट केन्ना आसतली केन्ना येता फिल्म. बट मागीर एक दीस अचानक तेणी फोन केलो की माधुरी आमी एक ऑडिशन घेता आनी ताका लागून तुका येवचें पडटलें. आनी म्हाका अशें दिसलें की खूब जाणां येता आसतलीं आनी म्हणजे कारण आमी नाटकांतलीं मनशां चड हें करून हांवें ताजे वांगडा शॉर्ट फिल्म केला 1-2-3 शॉर्ट फिल्म आमी वांगडा केला आनी हांव खूब कम्फर्टेबल खुबश्यो गजाली म्हाका शिकपाक मेळटा आनी हांव केन्नाय ताका सांगता बारीक सुद्दां कितें रोल आसलो जावं कितेंय गजाल म्हणजे इवन समज टॅक्निकल सायड आसली जाल्यार सुद्दां हांव येता म्हणून म्हणजे कितें तरी शिकपाक मेळटा. कारण कांय गजाली तो म्हणजे समज कळना जाल्यार तो बरो एक्सप्लेन करून सांगता ह्यो गजाली अश्यो. म्हाका दिसता हांव मिडियांतल्यो चडश्यो गजाली ताजे कडल्यान चड गजाली शिकल्या आनी तातूंत जेन्ना ऑडिशन जालें ताणें म्हाका सांगलें की असो रोल आसा आनी पयलीं डिस्कशन किंवा ओवरऑल अशें आसतलें म्हणून सांगिल्लें तेणी म्हाका. आनी मागीर थंय गेल्या उपरांत मे बी ताका कांय गजाली म्हणजे ह्युमर म्हणजे ताणें जशें म्हणलें सिरियस आसा टॉपीक पण तितूंतल्यान ह्युमरली त्यो जे ह्युमर यूज करून ताणें त्यो गजाली अश्यो हें केला. पूण तातूंत म्हाका खुबश्यो गजाली ऑन सेट कळ्यो आनी ताणें म्हाका एक्सप्लेन केल्यो जे तरेन की थंयच म्हाका दिसता कॅरेक्टर थंयच तयार जालो. आनी मोस्टली चडशे कॅरेक्टर आतां जॉन सरान जशें सांगलें की थंय गेल्या उपरांत तेजें एक्सप्लेनेशन कितें जाय किंवा आतां सिच्युएशन कितें आसा थंय म्हाका दिसता खुबश्यो गजाली चेंज जाताल्यो आनी थंय म्हाका ताजे कडल्यान ज्यो गजाली म्हाका कळ्ळ्यो म्हणजे कनेक्ट जाल्यो की ओके हो असो कॅरेक्टर आनी थंय डायलॉग्स आमी बरयल्ले कोणें घेवंक ना ऑन द स्पॉट किंवा हे अशें घ्या किंवा ह्यो गजाली खूब जाल्यार म्हाका इम्प्रोवायज खूब जाला अशें आनी तो प्रोसेस म्हाका खूब आवडलो कारण नाटकानूय कांय गजाली इम्प्रोवायज करून किंवा अश्यो गजाली जाता न्ही सो म्हाका खूब कम्फर्टेबल दिसलें थंय आनी मजा आयली करपाक. ओके सो हाजेरूच आमी वर्धना कडेन या. सो तांणी जशें सांगलें इम्प्रोवायज जाल्या खूब गजाली. डायरेक्टर म्हणून फिचर फिल्म तूं फर्स्ट टायम हें करता. तुजे सोशल मिडियाचेर प्रेझन्स आमी पळयला की तूं स्वताक डायरेक्ट करता तूं ते विडियोज आसता सो तितून भुरग्यांकूय डायरेक्ट करता तूं घरा कडेन आमी ते विडियो. सो ताज्या भितर आनी ह्यांच्या सगळ्या भितर कितें फरक जाणवता तुका जेन्ना तूं फिचर फिल्म डायरेक्ट करता. जॉन सर सारके ते सामके व्हडले एक्टर ते जॉन सर म्हणटकीर फिल्मान आसप म्हणल्यार एक वजन येता फिल्माक ऑटोमॅटिकली. सो जॉन सरा सारके एक्टर एक वटेन आहा, माधुरीबाई सारके एक्टर आसा, खूब नवे एक्टर सुद्दां तुमी घेवन काम केलां जे फिचर फिल्मान फर्स्ट टायम काम करता अशें. सो कशा तरेन तुमी तांकां डायरेक्ट केलें जावं तांच्या कॅरेक्टरान ते येवपाक जाय म्हणून तुमी कशा तरेन प्रयत्न केले? हो प्रोसेस न्ही ऑडिशनाच्या वेळा वयल्यानूच सुरवात जालो. कारण ऑडिशनाक सुद्दां आमी स्क्रिप्ट केन्नाच दवरली ना. जेन्ना ऑडिशन्साक कास्ट येताले न्ही ते आमचे कडेन स्क्रिप्ट मागताले की आपूण कितें प्रिपेर करूं. सो आमी तांकां एक सिच्युएशन दिताले की अशें तुमचें सिच्युएशन आनी तुमी प्रिपेर करून आमकां सांगा. बेसिकली हांव, संग्राम, श्याम, गुरू सर आमी तांची तयारी पळयताले की एक वन लायनर दिल्या उपरांत ते कितले प्रिपेर करूं शकता किंवा तो टॉपीक बोर करनासतना कितलो पर्यंत स्ट्रेच करूंक सोदता. आनी ह्या ऑडिशनान ज्यांनी कोणें परफॉर्म केलें न्ही दे वर पार्ट ऑफ दीस फिल्म. सो म्हाका चड त्रास घेवचे पडले ना तांकां प्रिपेर करपाक की बाबा तुमी अशें उलया तशें उलया. एक लायन जर सोडली किंवा तांकां बिगिनींग आनी एंड जर दिलो सिनाचो जाल्यार ते आपुणूच सगळे जाण काम करताले. म्हणजे सगळेच एक्टर्स जरी नवीन आसले तरी तांणी थिएटरान किंवा हातून काम केल्लें आशिल्लें. सो ताका लागून तांकां तांचे कडल्यान चड तयारी करून घेवची पडली ना म्हाका. आनी बेसिकली कितें जाता की जेन्ना तूं इम्प्रोवायज करता न्ही तेन्ना सगळी एक्सप्रेशन्स तुजी ऑर्गेनीक दिश्टी पडटा. कारण तूं मेडअप करून कांय उलयना. सो एक एक्सप्रेशन किंवा हें सगळें ऑर्गेनिकली त्या टायमार ते बरें दिसता. ते सगळें रॉ कॅप्चर जालां. अशें न्ही की बाबा कोण तरी पाठ करून उलयता ताजें सोंपलें की तो उलयतलो, ताजें सोंपलें की तो उलयतलो, अशें कांयच नाशिल्लें. आनी ताका लागून आमकां जो कॅओस जाय आशिल्लो म्हणजे एका पॉडकास्टान प्रवेश आमोणकरान बरो शब्द वापरिल्लो तो म्हणजे ऑर्गनायज्ड कॅओस. इट वॉज ऑर्गनायज्ड कॅओस. थोड्या सिन्साची आमी रिहर्सलूय केल्ली. कारण जेन्ना इतले सगळे कॅरेक्टर आसता तेन्ना कोणा कडेन कॅमेरा दवरप हाजो सिनेमॅटोग्राफराची थोडीशी जावं शकता. सो तेन्ना आमी तांकां सांगताले की कॅमेरा पयलीं हांगा येतलो, हांगा येतलो, हांगा येतलो, हांगा येतलो. एकॉर्डिंगली ते त्या पद्दतीन उलयताले. पूण अशें दिसचें ना की बाबा कोण तरी पाठ करून उलयता. कारण मुद्दाम तो सीन क्रिएट केला असो न्ही तो चल्ला आनी तुमी शूट केला. फक्त आमी करताले अशें की कोणें बाबा एक इम्पॉर्टंट कितें डायलॉग उलयला जो आमकां स्क्रिप्टीन जाय तो आमी मार्क करून दवरताले की हो परत घेच सेकंड टेकाक किंवा थर्ड टेकाक. किंवा अशें जायनाशिल्लें की फर्स्ट टेकानूच सगळें ओके जालें.
पूण सेकंड टेकाक जर वता आमी थर्ड टेकाक वता जाल्यार आमी पयलींचे मार्क करून दवरतले की हो आमकां आयल्लो जाय ह्या सिनान. सो अशें सगळ्या एक्टर्सांनी खूब बऱ्या पद्दतीन कॉपरेट केलें. जॉन सर, तुम्ही जेन्ना ह्या फिल्मान आतां काम केलां, तुमी तुमचो रोलूय सांगला की कशा तरेन सिरियस आसा. सो तुमकां कितें दिसता की तुमी ह्या रोला खातीर तयार आशिल्ले, जावं तुमी केन्ना चिंतलेले की आपूण अशा तरेचो एक रोल करतलो? कशें कितें दिसता तुमकां ह्या रोला बद्दल? ना हांवें केन्ना चिंतूना, पूण मागीर सेटार बेटार पयलीं ताणें म्हाका सांगलोलें, आमी मेळ्ळे आनी म्हाका सांगिल्लें ताणें अशी एक कॉन्सेप्ट आहा आनी हांव फिल्म करूंक वताय. आनी तो कॉन्सेप्ट लायक जालो म्हाका. म्हणजे डिस्क्लोज करना, म्हणजे दोग जावं मनीस आनी एक कितें करपा सोदताय, ते मनशा वयल्यान जेन्ना ते फुडें वयताय न्हू, तेन्ना तांकां कळटा तो मनीस बाडो तेगे एक जर्नी आसता, ते खूंय तरी तो हारलो आसता. हांवें म्हणलें बरें ह्या करुया. सो एकूय एक्सेप्ट सगळ्या लोकांक कनेक्ट जाय सारको कॉन्सेप्ट दिसलो तुमकां? होय, कित्याक जाणा तूं, एक सगल्यांक एक एम आसता, हांव त्या डेस्टिनेशनाचेर पावपा जायो. सो इन बिटवीन कोण येता आनी तूं त्या डेस्टिनेशनाचेर पावना. पूण हें फिल्म चोयन हांव देखून जायत पाट सांगता, हें कितें आसता, तुगे एक एम आसताच लायफान सगल्यांलो, पूण तो एम तुगेलो इतलो पावरफूल आसपा जायो. ओम शांती ओम चोयलो तितून तो सेकंड टायम जल्मा येता. सो हें फिल्म चोयले उपरांत सगळ्यांक अशें दिसों जाय, तुगे एम आहा न्हू, हे फिल्म चोयले उपरांत तुका अशें दिसपा जाय मुगे एम आहा तो, त्या एमाक हांव पावतलोच. वाटेर कोणूय येवं तें म्हाका पडलो ना. म्हज्या वांगडा देव आहा आनी तो फुडल्यान म्हज्या हो एक मुगे डेस्टिनी आहा. सो हांव थिंग पावपाकूच जायो केशेय भाशेन. सो ती एक तुका एक हितूंतल्यान एक होप मेळपा जायो. तुगे एक डेस्टिनी मनीस कितल्या येयले जाल्यार फायनली गॉड, इट इज बिटवीन गॉड एंड यू एंड बिटवीन युअर डेस्टिनी. सो तुगे ती फोकस न्हू डेस्टिनीचेर चड आसपा जाय. फर्स्ट बिलीव इन गॉड, देन बिलीव इन युअर सेल्फ. सो त्या हेजेर ती स्टोरी ती. हय, तो आमी कित्याक पळयता कोण ना की कोण तुमी तुका side तियात्रांनीय काम करता आनी तियात्रांनीय एक अशें आसता की तियात्र सोंपता म्हणल्यार लोकांक एक तुमी कितें मेसेज दिता जावं एक कितें तरी तांकां थॉट दिता. सो ह्या फिल्मांच्यानूय तुमचो तसोच एक प्रयत्न आसा की जेन्ना फिल्म लोक पळयतले तेन्ना तांकां एक आपलें चिंतप येतलें, जावं आपूण एक कितें खंयच्या गजालीन जर अडकला जाल्यार तेजी क्लॅरिटी मेळटली, हें तुमी म्हणटा. बेसिकली म्हणजे म्हाका तरी अशें दिसता की उमेश म्हणजे यू जस्ट कांट वॉच उमेश, यू हॅव टू एक्सपिरियन्स उमेश. म्हणजे तुजो जो एक्सपिरियन्स आसा, तूं जितलो रिलेट करतलो त्या फिल्मा बद्दल तितलो तूं हांसतलो, तितलोच तूं रडटलो. सो तूं जितलो कनेक्ट करता पळय तुजे थॉट्स त्या स्टोरी कडेन, तितलो तूं तो फिल्म एन्जॉय करूंक शकतलो अशें म्हाका दिसता. आणि म्हाका दिसता गुरू सरान जशें सांगलें न्ही की आपल्याक जेन्ना स्क्रिप्ट वाचली किंवा आयकली, नरेट केली, तेन्ना आपल्याक अशें दिसलें की ही म्हाजी स्टोरी किंवा हे सगळें म्हाजें. तशें प्रत्येकाक अशें दिसतलें की अरे हातून खंय तरी हांव आसा, कनेक्ट जातलें प्रत्येकाक अशें दिसता म्हाका की खूब गजाली भितर आसा, ताची जर्नी आसा. प्रत्येक आपूण त्या जर्नीन आपल्याक सोदतलो, अरे हे खंय ना खंय तरी रिलेट करतले. करेक्ट. गुरू सर, जेन्ना आमी उलयता फिल्मा बद्दल इतले, सो कशें आसता की इवन डायरेक्टरांनी तुमचें उलोवपूच जालां आसतलें की जेन्ना अशें फिल्म करता तेन्ना बजेट हो मातसो कोंकणी फिल्मान आमी पळयता मातसो कमीच आसता, पूण तितूनच येदें व्हडलें फिल्म घडोवप आसता. सो तितून तुमकां कितें प्रॉब्लेम आयले जावं खंय तरी आडखळी आयल्यो? कारण स्टार्टींग तुमी एक बजेट ठरयता आनी अशें म्हणटात की घर आनी फिल्म जेन्ना कोणूय करपाक वता तेन्ना तो चिंतलेलो बजेट केन्नाच उरना, तो सदांच एक्सीड जाता. सो तश्यो बी कितें गजाली जाल्यो? तश्यो खुबश्यो जाल्यो गजाली की आमचो एक बजेट आशिल्लो. आमकां हांव खुबशे आतां हांव एज अ पर्सनल म्हजो प्रोफेशन एज अ फायनान्शियल एडवायजर हांव काम करता. आनी जेन्ना आमचे कडेन जेन्ना हें आयलो तेन्ना म्हाका खबर आसा की आय ऑलवेज से म्हाज्या क्लायंटाकी सांगता 10% अप एंड डावन तुमी दवरपाचो. हेजो खंय ना खंय तरी वयर जावं शकता किंवा चडय जावं शकता. तो आय एम मेंटली प्रिपेर अबाउट दॅट. आनी म्हाका खबर आसलो जो बजेट आसतलो किंवा हांव न्ही मोस्टली हांव न्ही संग्राम, कारण संग्राम म्हणजे चडशे कास्टाचो वॅल्यू तो दितालो. सो वी डिस्कस दॅट, आय नो दॅट तेणी जर एक्स अमावंट दिला तो वाय जातलोच. सो वी आर मेंटली प्रिपेर फॉर द बजेट वायज. आमचो खंयच असो हें जावन आमचो फक्त वॅल्यू आशिल्लो की टायम मॅनेजमेंट. गॉड ग्रेस आमी आमचो जो शेड्यूल बरयलोलो 19 दिसाचो आमकां फक्त 21 दीस मातसो त्रास जालो बिकॉज ऑफ अचानक पावस आयलो. रेस्ट ऑफ 19 days प्लस सेकंड शूट आमी केलो तेन्नाय पावस आयलो. शूट सपला, पॅकअप केला, कट केला आनी गोंयांत सारको पावस. आमकां डेटय याद आसा, दॅट इज 12th May. इतलो पावस की आमी लोटली टू फोंड्या पावपाक आमी बेसिकली सगळे रोड बुडलेलो. कांयच दिसनाशिल्लें, रोड बुडलेलो. म्हणजे आमचे ते बोरी जे हें आसा तितून भितर उदक आयिल्लें. सडनली आमी पॅकअप असो खुबशे अशें हें आशिल्लें. पूण आमी मेंटली प्रिपेर आशिल्ले कितें ना कितें जालें की ते यू शूड बी कम इन दॅट फ्रेम.
आमचो कॉस्टूच कितें आशिल्लो की आमकां डेली कॉस्ट खूब वाडटालो एवरीडेचो एक दिसाचो. सो आमचो टास्क आशिल्लो की त्या दिसाचें काम त्या दिसा सोंपपाकूच जाय. सो वी कॅन मॅनेज ऑफ दॅट थिंग. खंयच अशें आमकां अडकळ येवना जी की आमकां कॉस्ट नेक्स्ट डे व्हरचो पडलो शूट. कॉम्प्रोमाइज बी खंय करचें पडला तुमकां काय? ते थोडे जाला कॉम्प्रोमायज, फक्त परमिशन घेवप किंवा आनी कितें घेवप. मग ते आमी आमच्या तरी हांव संग्राम जे बाकीचे हे ऑन शूट आशिल्लो मायसेल्फ आनी संग्राम आमी जंय खंय खंय इशू आयले सो आमी दोगूय फुडें वताले लायक अ सोल्जर आहात किंवा तुमी म्हणात की सेनापती आनी राजा वचप थंय बसप, जे लोकांचे कितें इशू आसात थंय बसताले, तो आनी हांव बसताले. पयलीं प्रिपेर करून वताले, जशी स्क्रिप्ट प्रिपेर करता. जसो फॅमिली एक हेड आसता बाबा आतां चलपा जाय, घर चलपा जाय. तांकां काय खबर आसनाशिल्लें. आमी अशे खूब दोगूय वताले. संग्राम कितें करया रे, गुरू सरान मिटयला. भायल्या भायर खूब घरांतली देखील म्हटलें जाता. कारण सुरवातीक जेन्ना शूट म्हणटा तेन्ना सगळे जाण वेलकम करता, पूण जसो जसो प्रोसेस तो हॅक्टीक जावपाक लागता देन फॅमिली मेंबर्स ऑल्सो गेट इरिटेटेड, अरे केन्ना सोंपतलें. आणि विच इज एग्रीएबल की समजू शकता तांकां एकतर शूट आणि म्हणजे खबर ठरयल्ल्या टायमा परस एकदां चड जाता. सो जाय तसो जर शॉर्ट मेळना जाल्यार तो शॉर्ट करूनच फायदो कितें तो. बरोबर. शांताराम सर, आमी जेन्ना सद्दां हेजे उलयताले की लोकेशन्स, सो आमी अशें पळयता की जेन्ना गोंयकार खंयचे हिंदी फिल्म पळोवंक वता थंय गोंयचे जर लोकेशन आहा मोठे मार नेटान सांगता बाबा हे आमचें गोंय आहा हिंदी पिक्चरान पळोवन. पूण तेंच जर कोंकणी पिक्चर पळोवपाचें जालें जाल्यार तितलो व्हडलो स्वभाव दिसना. सो ह्या फिल्मांची लोकेशनां तुमी यूज केल्यात जावं थंय शूट केल्या, सो गोंयकारांक कितें नवेंपण पळोवपाक मेळटलें, नवें गोंय पळोवपाक मेळटलें काय कशें कितें आसतलें? गोंयकाराकूच न्ही तर सगळ्या जगातल्या लोकांक गोंय म्हणजे ठरावीक जे काही फिक्स डेस्टिनेशन्स असतात. गोंय म्हणजे तितलेंच, म्हणजे बीच किंवा आनी कितें. पूण हे ह्या फिल्मांतलें जें गोंय आसा न्ही हें गांवगिरे वाठार सगळो. सो दीज आर अनसीन प्लेसीस. म्हणजे खूब जाणांनी अरे हे विचारतले पिक्चर पळोवन लक्षांतलें हे खंय केलां. काही अशे जागे आसा की थंय लोकांक खबर नात ते, तर त्या निमतान त्या जाग्याचेरूय लोक पावतले म्हणजे थ्रू फिल्म्स. सो अशे जागे आसा की जे नॉर्मल बॉलिवूड किंवा हातून जे तशें ना. दीस इज अनसीन गोवा यू वील सी. आणि गांवांतले, सो गांवचे जे म्हणजे आमी म्हणटा पळय ते गांवपण जे आसता गोंयचे एक्च्युअल स्टोरीज, म्हणजे मातयेंतली गोश्ट जी आसा ती ही मातयेंतली गोश्ट आसा. म्हणजे तुमकां सगळें दिसतलें तातूंत. म्हणजे आमी सुद्दां सगळे ल्हानपणा पासून जे व्हड जाल्यात गांवांत, सगळे जे पळयत परिसर तो सगळो तुमकां थंय दिसतलो. म्हणजे यू वील तुमकां ती पयलींची यादी येतल्यो, आमी अशें खेळटाले अशें करताले. सो तो जो तें जें गोंय आसा तें गोंय ह्या फिल्मान दिसतलें. आनी तें कल्चर गोंयच्या आमची जी संस्कृती आसा तातूंत जे काही अविभाज्य घटक आसात, म्हणजे धालो आसतलो किंवा भजन आसतलें, घुमट आरती आसतली, जात्रा आसतली, नाटक आसतलें, हे जे आमचे सामके इम्पॉर्टंट गजाली आसा गोंयच्या संस्कृतीच्यो त्यो सगळ्यो ह्या फिल्मान तुमकां खंय ना खंय तरी दिसतल्यो. सो जरी गोंयकाराक दिसतलेंच, गोंयकाराक सुद्दां दिसतलें अरे ह्या जाग्याचेर आमी वचपाक जाय खंय आशिल्ले. पूण हो फिल्म आसा न्ही हो फक्त गोंयकाराकूच न्ही, हो जगातलो खंयचोय मनीस, युनिवर्सल इट इज. म्हणजे तांकां सुद्दां हो खंय तरी रिलेट जातलो. आनी तांकां थ्रू दीस फिल्म दे वील सी अ डिफरंट गोवा, हें हांव सांगूंक सोदतां. जॉन सर, तुमचे कडेन येता कशें पळयता आमी की गोंयांत जे ऑडियन्स आसा नाटकांक वता, तियात्रांक वता, पूण जेन्ना आमी फिल्मां म्हणटा तेन्ना खंय तरी एक पावल फाटीं येता. सारकें. खंयूय आमी पळयता की जेन्ना तूं नाटकाक आसता चड तितको व्हडलोसो हें म्हणना, पूण तियात्राक जेन्ना आमी पळयता सामको हावसफूल शो वता ताजे आनी सगळे तिकीट काडून वता. पूण जेन्ना अशी फिल्मां म्हणली कोंकणी फिल्मां, कोणूय आपलो वळखीचोच तिकीट काडून येना, पास मागता. हाजें कशें कितें तुमी म्हणटा हांगा कितें चुकता जावं कितें जाता? हालीं न्हू लोक येयला फिल्म चोवपाक. फॉर एग्जाम्पल पॅन्डेमिका पयलें, हय पॅन्डेमीक एज पयलें पेद्रू पोदेर बरें चल्लें तें. आनीक वास्को बिंटेचे थिएटरान केलो तें, थिएटरान चलयताले बरें हावसफूल. मागीर पॅन्डेमीक येयलें न्हू, मागीर हें जालें. मागीर तरी पूण तें पॅन्डेमिका सुद्दां गांवांनी केलें. तेज उपरांत मागीर क्रेजी मोगी येयलें. सो क्रेजी मोगी मारगांव रविंद्र भवनान भरपूर शो केले, बरें जालें लोक. पूण तरी पूण कितें आसतालें, एडवान्स लॅस वयतालें, पूण इस्पोर्ट लोक भरपूर जातालो. आनी तो तिकेट सेल करता तेका तो हांवें कॉल केलें न्हू, बाबरे जाक कितें आहा आमगे पोजिशन, आरे तूं कित्याक टेन्शन घेता, तुगे इस्पोर्ट लोक तो. सो इस्पोर्ट लोक येवन जाय शो जाले. मागीर तें लोकांनी न्हू मुगे वेल विशर म्हणजे मुगे बरें देखणार आहाय तेणें तें लंडन दाखयलें,
तीग जाण एकठांय जायन देन बॉनी कुयेलो म्हणटा तेणें दुबय दाखयलें आनी हालीं तें कुवेट कार्टर हिंगाय दाखयलां सो एक हें जालो तेज्या फाटल्यान मागीर आनी 2 मुवी येयली आई सायबा येयलें तेंवूय चल्लें justmerit.com येयलें सो लोक रावता कोंकणी फिल्मांक आतां. होय म्हणजे होकोत आमी कॅर घेवपा जाय आमगे मुवी कोत्ते आमी बरी करपा जाय लोक येता कित्याक हांव सदां हांवूय म्हणटालो कितें रे तुमी तेच चोय मरे सगळे सुपरस्टारांक गेलो हांव फॅन आहा लायक विजय तालापती मोहनलाल मामुटी नागार्जून हेंगे सगल्यांगे हांव फॅन आनी हे सगल्यांगे म्हाका आनी कांय लागना रातचो न्हिदो वयता तेन्ना तेंगे मुवीज चोवप आनी मुगे फेवरेट म्हणटा सारकोच कोण तरी म्हाका एकलो तो फ्रेंडूच तेणें म्हाका फर्स्ट टायम एक मुवी दिली इंग्लीश म्हणली कोणाली तेका हें आहा मरे ना ही हिंदीन डब म्हणपा लागलो आल्पासिनो आनी हांवें केन्ना चोवना तेका तेक चोयतरी हांव तेजे इतू पीस जालो एगे म्हळ्यार आनी खंयची मुवी जाय त्यो दी सो एश कोन्न मुगे म्हाका आनी कांय लागना मुवीज चोवपाच्यो आनी हांव तितूंतल्यानू आसता आयदर तियात्र केलो नाजाल्यार हेंच सो लोक येता आतां लोक येवपाक लागला हें न्हय की ते पिक्चरां लोक येना अशें न्हय कित्याक हांव तांकां सदां म्हणटालो चोय तेंगे फिल्म इंडस्ट्री खंय पावल्या त्यो आमकां येवपा जाय अशें करून रिक्वेस्ट कोण येयलो लोक सो आतां त्या लोकांक आमी तेसो दवरपा जायो ओके सो आमचो कोंकणी फिल्माचो टेस्ट सगळ्यांचो वेगवेगळो आसतलो जशें आमी म्हणटा की आमी घराचें जेवण जेन्ना आमकां कंटिन्यू तेच कानवाज येता तेन्ना आमी हॉटेलान वता सो जर हे फिल्म आमी अशें ठरयलें की एक जर समजा तो गोंयकाराचो कसलो तरी डीश आसात फेवरेट जाल्यार तुमकां कितें दिसता सगळ्यांक विचारता हांव हे फिल्म गोंयकारा खातीर खंयचो तो डीश आसतलो म्हाका दिसता की आमच्या गोंयकारांचें सगळ्यांत आवडटें जेवण म्हणल्यार तें हुमण आनी शीत सो दीस इज अ व्हेरी स्टेपल फूड आनी सगळ्यांचें फेवरेट फिल्मूय तशेंच तांकां आवडटलें जितलें तांकां नुस्तें आवडटा तितलेंच फिल्म आवडटा उकडें शीत बरें तर फिल्म केन्ना येता आनी खंय ते पळोवपाक मेळटले सो ते मातशें सांगलें जाल्यार म्हाका दिसता लोकूय आतुरतेन वाट पळयतले की आपल्याक हे फिल्म केन्ना आनी खंय पळोवपाक मेळटले ते आता ऑलरेडी वी डिसायडेड 11th एप्रिल फॉर द पंजीम 12 तारीख सावड्ड्या 14 मडगांव सध्या तरी 3 लायनअप जाल्या आनी बाकीचे वास्को आसा जातले तशें सावड्ड्या जालें मडगांव जालें वास्को सांखळे पणजे काणकोणा कॅनीस पॅलेस ESGच्या थिएटरान पणजे आसतलो आनी बाकीचे सगळे रवींद्र भवन राजीव गांधी कला मंदिर फोंड्या जंय जंय ज्या प्रमाणे डेट्स आमकां अवेलेबल मेळटा थंय थंय आमी सगळे कडेन फिरयतले अशें म्हाका दिसता सगळो वी आर कवरींग एंटायर वास्कोय आसतलें सो बऱ्यापैकी सो 11 तारखेक रिलीज करून पुराय गोंयभर हें फिल्म चलपाचें आसा तुमी याद दवरा ही तारीख 11 एप्रिलाक जे उमेश हे मुवी आसा ते रिलीज जाता आनी एक म्हत्वाची गजाल अशी की पास सोदी नाकात जशे तांच्यांनी एफर्ट्स घेतल्या ते एफर्ट्स अशेच वेस्ट वचूंक दिवं नाकात तुमी हें फिल्म खंय लागता थंय वसा टिकेटीक काडा पयशांनी आनी मुद्दाम पळयात जाय जाल्यार आपल्या वांगडा आपल्या कोण इश्ट जर तो कोंकणी फिल्मां पळयना ताकाय व्हरा कारण तांकांय संवय लागपाची गरज आसा अशें जर वांगडा कोण व्हरत आनी ताका इंट्रस्ट जशें जॉन सरान म्हणलें की तांकां एक वेगळ्याच एक्टराचें फिल्म आवडलें आनी थंयच्यान तेंच्यांनी बाकीचीं फिल्मां पळयलीं सो अशें कोंकणी फिल्म कोणूय जर पयले खेपे पळोवंक सोदता तेकाय वांगडा व्हरा सो ताका फुडें कोंकणी फिल्मां पळोवपाची उमेद येवची अशें करा आनी तांचे जी इतली मेहनत ते फिल्मार घालता ती अशी वेस्ट जावंक दिवं नाकात सो इतलेंच मागता तुमचे कडेन की तुमी 11 तारखेक जरूर हे फिल्म पळोवपाक वयचे तिकीट काडून वयचे आनी ताका इंग्लीश सबटायटलूय आसा म्हणजे कोंकणी समजुपाकूय जाय अशी गरज ना जो कोण फिल्म पळयता जाका फिल्म पळोवपाची हो आवड एक आसा. म्हत्वाचो मुद्दो की कोणा जर समजा कोंकणी कळना आनी आमी सद्या नेटफ्लिक्स बी आयिल्ल्याक ही OTT प्लॅटफॉर्मां आमकां संवय आसा आमी वेगळ्या लँग्वेजीची जर समजा हिंदीन डब ना जावं इंग्लिशीन ती आमी सबटायटलान पळयतात आनी एक मुगे सगळे लोकां कडेन आनी पयलीं सद्या तुमकां थँक्यू प्रुडंट मिडियाक सदां तुमी कोंकणी फिल्मां सपोर्ट केला सगळी मिडिया जी आयज हिंग नाय ते पूण सदांच हांव चोयतां इफी बी खंयच्याय मुवी जावं तुमी आनी जे गोंया पळय प्रुडंट मिडिया आहाय न्यूज पेपर सदां फिल्मां सपोर्ट कोत्ताय थँक्यू तुमकां काळजा हॉलायसान आनी सदां सपोर्ट करीत आसाय आनी आतां लोकांकूय रिक्वेस्ट की जाण तूं जेन्ना एक कोंकणी फिल्म येता न्हू कोंकणी तें हे भुंयेंतल्यान सो हें फिल्म आमी एक्टींग करूं पूण तें फिल्म फायनली तुगेलें तें आपण फिल्म चोयलें तूं समज एक आपल्यागे आयचे दोग जाणांगे चाये पयशे गेले म्हूण पूण चोय कोंकणी फिल्म चोय कित्याक आमगे सावता पळय इंडस्ट्री वयर पावल्या न्हू
टू गूड आनी सारकी टॉप पावल्या तेंगेली मुवीज पळय येताय न्हू फॉर एग्जाम्पल एक मुवी येयला फॉर एग्जाम्पल डेट कांतारा लोक सामको उपोट घालून चोयन न्हू जो आख्या जगभर तो लोक चोयता आणि अशें न्ही की कोंकणी फिल्मां त्या दर्ज्याची जायना कोंकणी फिल्मां आमी पळयता जाताय, की त्या वय. दर्ज्याची पूण जावपा लागला लोकांनी कितची तो पळय हें फिल्म येता कोंकणी आमगे पिक्चर मरे गोंयकारांले सो एक दोग जाणां हांव चोयता तें कितें हांव दोग जाणां चाये पयशे गेले सो टायम मातशें एक 2 वर आमगे कितें 1.5 वरां पिक्चर 1.5 वर ते 2 वरां पिक्चर आसता ही वेस्ट जायनाय कित्याक ती वेस्ट जायनाय कित्याक तूं चोयता तें गोंयकारान केलोलें गोंयच्या भुंयेंतल्यान उत्पन्न जालोलें कोंकणी फिल्म आनी फायनली तूं कितें करता तें कोंकणीकूय आदार करता तर आमी 11 तारखेक हे फिल्म रिलीज जाता की सगळेच पळोवपाक या आनी जे तांच्यांनी इतले एफर्ट्स घातल्या मेहनत घातल्या ती आमी वचून व्हडल्या स्क्रिनीचेर पळोवया सगळ्यांक तुमकां देव बरें करूं आनी ऑल द बेस्ट तुमचें फिल्म येता म्हणून